प्रितीमोत बाबा भयणानो, मागणे, डोलवण आणि दोळ्यांत पोरण्यो करून 40 दिसांची आमची तयारी आम्ही केल्या. देवा तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या पोरसाचो उत्सव भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उत्सव पवित्र कर आणि ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओतरेक पेटय आनी निर्मळ मळांची आमकां करून सासणाच्या पोरसाचे परबे आमकां पावय. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आतां आमी ह्या पास्काचे वादेचेर आमी आंग कापयतना आतां आमी हेचे जशे 5 गावे कापयतना मागता म्हजे फाटल्यान येवं सगळीं म्हजे फाटल्यान उपरांत 3 पावट्या म्हणटलो. O Christos Amin.
Ambelim, Chapel.By, Maria and Salome आणि ते आणि वाचनाची ओर जा आणि सर्वेस्पराक सोय आमची नाय मार्चाच्या म्हयन्यात मॉस्को हांगासर कॉन्सर्ट जातालो. आता आमच्या हातान पेटलेल्यो वाती धरून पवित्र स्थानाच्यो वासावण्यो आमी नव्यान करतल्या. आमच्यो वाती पेटलेल्यो हातान धरून वट्टाच्या वयर काडया अशी वयर दवरया. आमच्या पवित्र स्थाना सुमयार ज्यो आमी वासावण्यो केल्ल्यो आतां नव्यान आमी करता. आमच्या मातशें कोणी हांगासर आमच्या कोणाची भुरगीं पळय हांगासर उलयत आसलो आमकां मातशें देवळाक आमच्या हातान पेटलेल्यो वाती आसा जेचून उत्सवाड काडोवपाचे सोयीत वेळे आमी आतां ह्या उत्सवाडांचो जो आमचे शिव वर्तमान 8वो 22 हांव संवसाराचो उत्सवाड सगळो म्हजो पाटला करतो काडोवपाक सोंपचो ना पूण ताका जिविताचो उत्सवाड आसतलो. ह्या पुनर्जीवन जाग्याच्या दिशा उत्सवाडान आमची क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी आतां उपोट भास दिवया. प्रितीशा भाव भयणीनो, पास्काच्या बुटा वरवीं जिवसांगात प्राचीन काळाची गडबड आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्थानाच्या सुमयार सैतानान आकाशाच्या कामाक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा बेनती ज्या कुटुंबासमोर आसलो आनी आमकां तोड करून हे पवित्र उदक आमचेर करुया. आमी दूत गीत म्हणया. Oh,
emotional पुरस्कार बोला. What is the significance of Easter? वचनाचेर मानकाचेर सोय केले जेणेकरून आमकां नवें जिवीत हाडलां आनी आज ह्या विशालकायेच्या ह्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संवसाराक शांती वरवासो एकसार मोग नवें जिवीत आमी मागता होच आयच्या दिसा जेन्ना पुनर्जीवनपणाचो उपोट संदेश. Whether it's Easter egg, that's an Easter egg. What is the significance of Easter egg? नवें जिवितांतल्यान सुरवात जाता ते भाशेन जेजून मरणांतल्यान नवें जिवीत आमकां दिल्या आनी आयज हीच पुरायता मरणांतल्यान कांय सोंपोंक ना नवें जिवीत आसा हें सोत जेजून पुनर्जीवन पावपी आमकां उपकार. देव बरें करूं फादर. तुम्ही आज पळय जितले रिती रिवाज केले आनी हे सगळे देखावे, इट वॉज ब्युटिफूल. आणि आय होप एवरीबडी वी आर विशींग एवरीबडी सगळ्यांक एक हॅपी इस्टर म्हणटा आमी. विश ऑल अ व्हेरी हॅपी इस्टर. सगळ्यांनी ओबेपण सांबाळून जी कोण व्हिडिओ आणि फोटो काढून सोदतात ताणें मुखार येवन बसतली खुशालकायेन जेवण जेवताली तो सगळ्यांक बरो लागलो. त्या पासत आनीक सोरो हाडून तांणी सांगलें कारभारी गेलो आनीक सोरो हाडून पूण तुय
जगून दितलो.
आमच्या गांवांत एवरी इयर आमगेले भुरगे जायते जाण काम करताय क्रिएटिविटी आसता हे सगळे हँडल करपाक जायते जाण आसताय म्हणलो बट जायते फावटी हांवें चोयला दे मेनी टायम दे वर्क अंडर युअर लिडरशीप लायक कळ्ळें तुका न्हू सो वॉट इज द सिक्रेट ऑफ किपींग ऑल दीस youth and the people together? सर ओट्स आमचो भावार्थ हेच भावार्थ आमी ल्हानपणीसान वाडल्यांत आनी आमी यूथ आसतना आमी चडशे हांव म्हणजे बोर्डिंग आसतना चडशे कॉपेला लागीं चडशे आसतालो आनी हेच भावार्थान आमी वाडल्या म्हणटोच आमकां तें मुळासावन येयलां आनी हेच आमचे आज आमी कोताय ते फुडार आमच्या भुरग्यांनी चालू दवरचें I was inspired to do this after I went to Kerala. From that inspiration, it came to me to do it in my village. So with this youth and आमचे contrary आणि दुसऱ्या गांवच्या भुरग्यां बराबर घेवन ते आमी तिसऱ्या वर्सांनी चालू जालो. Very good. But तो बॉन्ड पळय आसता Patrick, I've seen Ambeli, come what may. We may always have some differences. बट जेन्ना एक एकवट जावन कितें करपा आसता तेन्ना वी ऑलवेज कम टुगेदर वॉट इज दॅट सिक्रेट There is when it comes to our religion, when it comes to गांवपर म्हणटा आमगे सगळे स्वताय सगळे सगळे आमगे आमी सगळे चिटकून गांव कोण दुस्मान काय ना काय पॉलिटिक्स काय सगळे आमकां बरें शिकोवन दिले पाद्रीक आमगे इतले 25-28 वर्सां आमी कॅरिझमॅटीक वॉर चालू जाला सगळे आमकां बिस्वान बरें पाद्री जाले पाद्री वरवीं आमकां ह्या गांवां तें बरेंपण येयलां तीच इक्वटी आमी युनायटीन सगळें काम करतात. देव बरें करूं पॅट्रिक, थँक्यू व्हेरी मच. आणि सोबे घेऊन सोप हांगासर मातशी थोडे मोकोंक सोरना मातसो प्रॅक्टिकलाच्या फुडारीपणांका तुमी मातशे तुमचे हे दाखयलें जें बरें लागलें म्हाका जें कितें आमी आयकता आनी आतां पळयता म्हणल्यार आयकप आनी पळोवप हांगासर धाकटे भुरगे आसले कान बंद करता दोळे बंद करता ते म्हजो आवाज पळोवन सगळ्यांक आनी पावटी बरें करून देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता सगळ्यांक एक्टींग करतल्यांक फुडारीपण केलेल्यांक आनी तुमकां सगळ्यांक विश ऑफ ब्लेसड हॅपी गॉड ब्लेस यू.